Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्यात आर्बा ओ हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सोरशिलो उठून अब्राम हितीतांच्या पुतांकडेन उलोयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मोदें हांवें ठिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मोदें एक पुरपाची स्वात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत माकपेल्याच्या शेतांत मामरे फुडल्यान ताणें आपले बायलेक सोमादींत निकी पेली. आतां अब्राम वर्सांनी चेपोन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वां मोदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मालाच्या कारभार्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगला पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकांच्या धुवां मदली म्हज्या पुताक बायल विंचून काडचो नाय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सर्गींच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतें जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घोरोण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विंचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घोडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बराबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांत तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्रामान म्हळें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरू नाका. सर्वेस्परान, सर्गींच्या देवान आनी प्रिथुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विंचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बराबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरू नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लाहाय रोयची बांय आसा त्या ओरोण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मोरणान ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात
तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बळिश्ट कर्तृत्वाचें कोण वर्णन करीत. कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगळीं भागी. तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दे. तुवें विंचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगून दी. तुजे पोरजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. उद्गार. कोश्टतोल्यानो तुमी, भार व्हायतोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बराबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा विण सुगुण्यांक न्हय, पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. म्हजे फाटल्यान ये, नियाळाक आदार. हांव दिसपट्टी मेजार बसून काम करतना जायत्या लोकांक पळयतां. तोंडार तांच्या राग, हुस्को दुडवांचो, प्रस्न, संवसाराच्यो राटी, दूख, कोश्ट आदी. जेन्ना लोकांक भेट्टां तेन्ना कांय म्हाका किकोंड करून वेतात. थोडीं वायट उतरां पाचारून परतोतात. ह्या मेजार इतलीं वर्सां हांव बसलां, पूण अशें समाधानाचें तोंड केन्नाच हांवें पळयलें ना. हो म्हजो कारभार दुडवांचो, तरूय लोक केन्नाच समाधान आसना. पूण एक दीस म्हाका समाधान मेळ्ळें जेन्ना ताणें म्हाका हांसतें तोंड दाखयलें. शांती म्हाका फावो जाली. एक उज्याची कितकोशी म्हज्यान पेटली आनी ताणें म्हाका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. हांवें सगळें सांडलें आनी ताचो पाटलाव केलो. ह्या आपोवण्यांत
कितें आमी शिकता? वेगळीच भेट आसली. जेजूचो आवाज एक नवसोरणेचो, जिवीत बदलपाचो आवाज जालो. हांसतें तोंड मनशाचें काळेजूच चोरून व्हरता. पिसो कसो मनीस फाटल्यान वेता. ओनीत दिवपी वागणूक, शांतेची आनी मोगाची उतरां ती ओनीत करतली न्हय. विचार आनी जबाब नासलो. भासाभास जायना, पूण स्फूर्ती, उत्तेजन आनी शक्ती थंय आरपार जाता. संपूर्ण सावळी ताची. वेगळीच भेट. दोळे दिपकवतात. सगळें सांडून पाटलाव करूंक वेता. मातेव आनी पोर्तुगालाची भाग्यवंत एलिझाबेथी भाशेन सगळें सांडून कसलोच विचार करिनासतना, वेगळेपण पळयनासतना, संवसाराचे धास्तीक पळयनासतना जेजूचो पाटलाव करची गरज आसा. मोगाळा दुनिया संवसाराचे राटींनी प्रश्नांनी आनी आडखळींनी जेजूचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करूंक भावार्थान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.